गोंयांत जी रेजिस्टर्ड देवळां आसात तेजी वेवस्थापन समिती 9 फेब्रुवारीक म्हणजे फाल्यां आयताराक जावपाची आसा आनीक जी मंगेशी हें देवूळ आसा त्या देवळाची जी वेवस्थापन समिती ही जी निवड आसा ती 16 तारखेक जावपाची आसा आनीक हितून भितर कांय देवळां अशीं आसात की तेंचें जें इलेक्शन आसा जो तेंचो समितीची जी वेंचणूक जावपाची आसता ती कोर्टान आसता आनी कांय हेंची सुद्दां मामलेदारान सुद्दां आसा सो खूब कडेन अशे वाद जावपाक शक्यता आसा आनीक तेच बरोबर समज आमी तालुका वायज पळोवपाक गेले जाल्यार सत्तरी तालुक्यान टोटल 8 देवळां आसात, केपें तालुक्यान 15 देवळां आसात, बार्देस तालुक्यान 34 देवळां आसात, पेडणे तालुक्यान 40 देवळां आसात, दिवचल तालुक्यान 38 देवळां आसात, फोंडा तालुक्यान 48 देवळां आसात आनी काणकोणा 11 देवळां आसात. आतां हितून भितर म्हत्वाची अशी देवळां आसात तेंचेर सगळ्यांचें लक्ष आसतलें ती देवळां बार्देसांतलें बोडगेश्वर देवूळ आसतलें, तशेंच फोंड्या कवळेचें शांतादुर्गा रामनाथी, माड्डोळचें म्हाळसा देवूळ, तशेंच दिवचल तालुक्यान नार्वेचें सप्तकोटेश्वर देवूळ आसा, तशेंच सांकळेचें श्री राधाकृष्ण हें जें देवूळ आसा तेंवूय बीन तेजेर लक्ष सगळ्यांचें आसतलें आनीक तेच बरोबर सत्तरी परयेचें भुमिका देवस्थान, केरीचो आजोबा देवस्थान आनी पिसुर्लेचें महादेवाचें देवस्थान, तशेंच काणकोण पळोवपाक गेले जाल्यार काणकोण श्रीस्थळ आनीक गांवडोंगरेचें मल्लिकार्जुन देवस्थान आनीक तशेंच केपें पळोवपाक गेले जाल्यार केपें तालुक्यान शांतादुर्गा कुंकळकरीण देवस्थान आनी जांबावलेचें रामनाथ दामोदर देवस्थान ही जी सांगल्यात ती देवळां हेंचेर अशें सगळे गोंयचें स्पेशल अशें लक्ष आसतलें कित्याक फाल्यां 9 तारखेक हेंची ज्यो सगळ्यो समिती आसात ज्यो वेवस्थापन समिती म्हणटात हेंची निवड जावपाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहील बरोबर पणजेसून हांव गौरेश गांवकर.